दीस बुधवार डिसेंबराची 25 तारीख 2024. जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब. पहिले वाचप इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 62 वळ 1 तावन 5 पर्यंत. सियोनांत फांत्या बरी प्रामाणीकपण परजळासर आनी जळते दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पसत वगो रावचो ना, जेरुजालेमा पसत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रायाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हणून उलो करची नांत आनी तुज्या देशाक पाड पडलो म्हणची नांत. बगार तुका म्हजो संतोस म्हणून उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातालें. जशें एक तरणाटो एके अंकवारी चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89 4 तावन 5 16 तावन 17 27 आनी 29 2a. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या सडवणदाराची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय तुका आसलेल्या विशेष मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. दुसरें वाचप धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 13 वळ 16 तावन 17 22 तावन 25 पर्यंत. तेदवां पावल उठलो आनी लोकांक मौन रावोंक हातान गुर्त कर हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियोन चलतल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडलें. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, एसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सडवणदार दिलो. तोसू तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायल परजेक आपले पासत रडोवन देवा थंय पाटी परतल्यांचो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मनियारपण
अखेर जावन येत आसतना जुआवन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्ही, तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो. ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 1 तावन 18 पर्यंत. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सोबे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वींच तो देवा सोबे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मार्फत रसन जाल्ल्यो, आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो, आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. तो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मार्फत समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतालो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मार्फत जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं, आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहा जाल्ली. जुआंवन ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयिल्लें स्थान घेता, म्हणून जाचे विशयांत हांवें सांगिल्लें तो होच. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या, कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मार्फत दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मार्फत आयलें. कोणीय देवाक केदींच पळयलो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या देव सैंबाक गड नतली उंचाय आमकां पळोवंक मेळटा. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. हें उतर जेजू सासणीक म्हूण शिकयता. म्हणजे देवान संवसार रचतना जेजू अस्तित्वाक आयिल्लो न्ही. सुवार्ता संवसाराक परगट जातानाय न्ही, बगार संवसाराच्या आरंभा आदींच बापा संगी महिमेन आसलो. जुआंवचो वांजेल 17 अध्याय वळ 5. कोलोसे घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वळ 17 अशें सांगता. आकाश आनी पृथ्वी रचच्या आदीं, वेळ काळ आरंभ जावचे आदीं, सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो. तो सासणातावन आसा. जुआंव आमकां फुडें सांगता, शब्द देवा सोबे आसलो, म्हणजे देवा संगी तो एक तरी वेगळो जण. बाप आनी शब्द दोग वेगळे जण, तरी अवर्णनीय एकतारांत एकवटल्यांत.
खंयसर सासनाक देव बाप आसलो की थंयसरच शब्द आसलो. एकच महिमेन एकच वैभवान सासनाक सांगाता आनी एकच देवपणांत विवरूंक जायना तसलो मिस्तेर तरी भावार्थान मानून घेजे जाल्लें सत. शब्द देव जावन आसलो. जेजू क्रिस्त देवान रचलो दूत न्ही वा मनशाकुळाची सडवण करूंक दैवीक सक्तेन रचलेलो देवाप्रास ल्हान रचना न्ही. देखून आमच्या भावार्थान आमी उसारून म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना. देवाच्याच सैम बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात.